दिवचलच्या सेकंड इनिंग्स ह्या सेवा केंद्रात बुधवारा ज्येष्ठ नागरिक दीस उमेदीन मनयलो. ते निमतान आयोजित केल्ल्या सुवाळ्याक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. ह्या वेळार हेर मानेस्तां मदीं समाज वावुरपी अविनाश रायतुरकर आनी बाबा सावयकर सेवा प्रतिश्ठानाचे विश्वस्त रमाकांत शेटये हांचो आस्पाव आशिल्लो. गोंयचे अस्तित्व आनी सपनांतले गोंय घडोवपा खातीर ज्येष्ठ नागरिकांचे मार्गदर्शन गरजेचें आसा अशें मत गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी उक्तायला. जागृताय ही जी पळय आमी केन्ना म्हणटात ती जागृताय कसली आमी केन्ना मागीर उलयता आसतना म्हणटात की नवें गोंय घडोवपाची जागृताय. नवें गोंय घडयतलो म्हळ्यार कितें? आज गोंयची लोकसंख्या जवळ 18 ते 19 लाख आसा. अधिकृत गोंय जेन्ना मुक्त जालें 1961 त्या वेळार गोंयची लोकसंख्या आशिल्ली 7 लाख. जवळ 3 पटीन लोकसंख्या वाडल्या. हे कोण लोक येवन रावले गोंयांत? कोण लोक येतात? कसले तरेची अर्थीक राजकीय नीती आमी आपणायल्या? ही नीती गोंया खातीर बरी? गोंयचो मनीस म्हणल्यार 10 वर्सां गोंयांत जे पळय अस्तित्व आसा ते गोंयच्या मनशाचें अस्तित्व. तें अस्तित्व बाबा ताचें उरतलें. आज पळय आमी गोंय म्हणटात, गोंय सामकें वेगळें, जगार सामकें गोंय आसता. अमेरिकेक वचत न्ही, रस्त्यार जर कोणाक विचारत किंवा इंग्लंडाक भारत म्हळ्यार उजरावन घडचें ना. लोकांक खबर आसा गोंय म्हळ्यार गोंय म्हळ्यार गोंयचो मनीस. तो गोंयचो मनीस जो कितें गोंयचो मनीस तो हजारांनी वर्सांच्या शेकड्यांनी वर्सांच्या संस्कारांतल्यान तो तयार जालो. तो गोंय म्हळ्यार गोंयकार, तो मनीस म्हळ्यार गोंयकार. सो तो जर मनीस अल्पसंख्याक जालो, तो जर मनीस नाच जालो आपण गोंयांतल्यान जाल्यार मागीर ते गोंय उरचें ना. म्हणजे आमी सदां म्हणटात की युवक जे पळय आसात किंवा तरुण आहात तरणाटे आहात तांणी विद्यार्थी काळा सावन ही जी पळय चळवळ आसा गोंय घडोवपाची त्या चळवळींत भाग घेवचो. गोंय घडोवपाची चळवळ आमी केन्ना 100 वर्सां सुरू जाली जेन्ना गोंयच्या मुक्ती खातीर चळवळ चलताली. तातूंत स्वातंत्र्यान योगदान दिलें. त्या वेळार विचार करून लेखक आनी योगदान दिलें आनी एक वेगळे तरेची गोंय निर्माण करपाचो प्रयत्न केलो. ती अचानक तुवें पळयलो अचानक ती पळय नवीन गोंय घडोवपाची प्रक्रिया ती गोंय घडोवपाची प्रक्रिया बंद जाल्या आनी फक्त कांय पॉलिटिशियनाच्या हातान ती पडले. आनी सरकार तेय बी सरकार आसले तांकां दिसपाक लागलो गोंय घडोवपाची जबाबदारी आमची. खरें गोंय घडोवपाची जी जबाबदारी आसा ती लोकांची आसा. आमचे लेखक, आमचे कवी, आमचे तुमचे सारके लोक जे कला क्षेत्रांत, सांस्कृतीक क्रीडा क्षेत्रांत सतत काम करतात, सतत एक्टीव आसात. आनी ही जी पळय गोंय घडोवपाची प्रक्रिया फाटल्यान 100 वर्सां पयलीं सुरू जाल्ली ती अजुनूय थांबना. म्हाका दिसता ती जेन्ना थांबतली तेन्ना आमी गोंयकार म्हणून शेणटले. आमचें संगीत, आमची संस्कृती, आमचें सामाजीक बरेंपण हें जर फुडले पिळगे कडेन दितले जाल्यार म्हाका दिसता तें फाटली परंपरा जी पळय सासाय आमी जी पळय फाटले पिळगेन आमचे कडेन ती आमी लोकां कडेन तरणे पिळगे कडेन सोंपोवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता तुमचे सारके लोकूच हें बरें तरेन करूं शकतात. कारण तुमी गोंयांत खूब पावसाळे पळयल्यात आनी फाटली पिळगी ज्या कामा खातीर गोंयांतले वावुरताली तें तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयलां. सो म्हाका दिसता तें तुमचे कडल्यान मार्गदर्शन खरें आमकां जाय की तुमी जें पळय गोंय पळयलां आनी गोंय कशें घडपाक जाय, कशें घडपाची गरज आसा भविश्यांतलें गोंय तें तुमचे नजरेन म्हाका दिसता. तेंच गोंय म्हाका दिसता आमचे पिळगेक तुमचे नंतर आनी आमी ते फुडले पिळगे कडेन दिवपाची गरज आसा. जाल्यारूच म्हाका दिसता गोंय सांबाळून घेतलें. आनी हांव म्हणटा तशें तुमच्या लोकांनी म्हणटा तशें तुमचें काम वचून सोंपना
आणि आम्ही तुमकां मार्गदर्शन करपाची आमचे भितर कुवत दिली. तुम्ही आमकां मार्गदर्शन करपाक 3 भाशांतल्या वर्तमानपत्रांत हांवें काम केलां. जेन्ना जेन्ना हांवें काम केलां तो ध्यास तो आशिल्लो गोंय. गोमंतकांत तर तुमी पळयत न्ही, गोमंतकांत आमी सगळे तज्ञ एक्सपर्ट सगळे आमकां बरयतात. आमचे संपादकीय पानार काल ऑस्कर रिव्ह्यू लागिल्लो आशिल्लो. ज्या पद्दतीन सामाजीक कार्यकर्ते रामा काणकोणकार सद्या विशय गाजता तुमी जाणा आसतले. रामा काणकोणकार खंय तरी घेतलो लोकांनी मारलो आमकां अक्षरशः ताका अजुनूय उलोवपाक येना, उबो रावपाक येना. सो जो मनीस अन्याय विरुद्ध आवाज उठयता ताचे भितरय काही दोश आसपाक शकता, ना अशें न्ही. पूण अन्याय विरुद्ध आवाज उठयलो म्हणून ताका पयलीं मार पडटा, मारहाण जाता न्ही. अशे वेळार सगळो समाज एकठांय जावन ताचे फाटल्यान उलोवपाची गरज. कोणचेय म्हणजे म्हटल्यार या सुवाळ्या वेळार आदले आमदार नरेश सावळ हजर आशिल्ले. तांणी लेगीत आपले विचार मांडले. जिंदगी चंद लम्हों की बात होती है. कम वक्त तक ये भी नहीं पता कि कल की शाम होने तक हम होंगे या नहीं, लेकिन जब तक रहेंगे खुश रहेंगे और बाकी सबको खुश रखेंगे. तुमच्या राजकारण जावपाक जायना. तुम्ही सुखी ज्या पद्धतीन तुमचे बरे चलता न्ही ते बरे चलपाक जाय. थंय लोकांनी राजकीय चष्म्यांतल्यान कोणी पळोवपाक जायना ही म्हजी शुद्ध भावना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचल चांद, रिपोर्टर तुकाराम सावंत.